टुडेज मीटिंग आशिल्ली न्ही आजची. काल आमी जे इन्स्पेक्शन केले तातूंतले जे पॉयंट्स आसात ताजेर डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जावन आमी डिसायड केलें की वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू बी व्हेरी ऑनेस्ट. ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम. ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी घेतले. वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव दॅट. जे काम ऑलरेडी जालां ते कॉन्ट्रॅक्टर येतले, पुणून ते जे काम जालां ताजे वयर कितें तरी करपाक वी नीड सम सुपरविजन. ताका लागून आणखी एक्सपर्ट हाडचे पडटले. आतां ती कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक काय नव्याने कितें करपाक जाय ते वील हॅव टू डिसायड. ते एका दिसाचें काम ना रे. जादूची कांडी जाले अशें ना. ताका ताजो टायम लागतलो. तो तुमी कितेंय म्हणलें जाल्यार ते, पुणून वील ट्राय अँड डू इट ॲज अर्ली एज वी कॅन. कला अकादमी एक अशी वास्तू आसा की इंडियात कला अकादमी भशेन काय ना. तर हॅज टू बी डन फास्टर. तितले जावंक जाय, पुणून वी नीड एक्सपर्ट्स. सर, काल तुम्ही पाहणी केली सगळी. सो तुम्ही कितले पर्सेंट सॅटिस्फाय आसा ऑन वर्क और कितले पर्सेंट डिससॅटिस्फाय आसा सर ऑन दीस वर्क टास्क फोर्स? बिकॉज यू आर द टास्क फोर्स ना ना, म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासय जावं ना रे. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. नॉट इवन पासिंग मार्क. यू खूब करपा जाय, खूब. की जे काम जालां ते पासिंग मार्क इतले सुद्दां घेवपाक इतलें काम जावंक ना कला अकादमीचें. हो खूब म्हत्वाचो स्टेटमेंट आसा जो टास्क फोर्सचे चेअरमॅन आसा तांच्यांनी तेंच्या वाटेंतल्यान आयिल्लो आसा. सो हे काम कशें जालां ताजो एक मेजर प्रश्न चिन्ह हांगा सद्या तो उबो जाता. हे काम जे आसा ते आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळटा, आमी उलयले ते काम PWDन हँडल केल्ले. जे गोंयचे PWD डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी ना की कला अकादमीन डायरेक्टली हे जे काम जे आसा ते हँडल करूंक नाशिल्ले. एक सोर्सिसा कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की खूब वेळ पयलीं, एक वरसभर पयलीं एक लेटर सुद्दां PWDक मेळिल्ले कला अकादमी कडल्यान हे काम सारकें जावंक ना, तें मातशें तुमी परत एकदां सारकें करचें म्हूण. सो एक तर नक्की जाता की जे टेंडर फ्लोटींग आसा किंवा जे बाकीची सगळीं जी कामां आसा कला अकादमीची ती PWD हांच्यांनी ह्या डिपार्टमेंटान फ्लोट केल्ले. आनी आतां एक गोश्ट आसा की टास्क फोर्सान जे सांगलां तातूंत खुबश्यो गोश्टी आयज प्रेसान विचारलो तांकां. आनी तातूंतल्यान एक जो कांय म्हत्वाचे पॉयंट आसा ते म्हळ्यार एक्सपर्ट जे आसा तांकां परत एकदां आपयतले. म्हणजे ज्या फिल्डांतले, फॉर एक्झाम्पल जर साऊंड आसा जाल्यार साऊंड एक्सपर्ट्स येतले. जर एकॉस्टीक आसा, जे साऊंड एक्सपर्ट आसा तेंचे एक्सपर्ट येतले. तशेंच एसीचो प्रश्न आसा ताज्या खातीर एक्सपर्ट्स येतले. तशेंच लिकेज जी जाता तेज्या खातीर सिवील इंजिनियर्स किंवा ते सिवील डिपार्टमेंटांतल्यानूय एक्सपर्ट्स येतले आनी थंयसर परत एकदां पळयतले. आनी जे कितें रिपेर जावपाक जाय ज्यो गोश्टी त्यो परत एकदां नमूद जातल्यो अशें आयज टास्क फोर्सान सांगलां. दुसरो पॉयंट आसा तो म्हळ्यार 10 तारखेक परत एक फावट फुडल्या म्हयन्याच्या 10 तारखेक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात जे काम हातीन घेतले आनी जांच्यांनी हे काम केले त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन परत एक फावट रिव्यू करतले ह्या कामाची. ही खूब इम्पॉर्टंट गोश्ट आसा, खूब म्हत्वाचो जो एक सेगमेंट आसा ह्या सगळ्या हितूंतलो की जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांच्या बरोबर हो जो आसा तो रिव्यू जातलो. आनी ती म्हत्वाची गोश्ट ती जावपाकूय जाय, कारण कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो अकावंटेबल ह्या सगळ्या गोश्टींनी. आनी एक गोश्ट सरकारान सुद्दां म्हत्वाची पळोवपाक जाय की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट दिला ज्या मनशाक तो खरेंच एलिजिबल आशिल्लो काय ना अशे तरेचें काम करपाक. सादे भाशेन सांगचो जाल्यार जर साऊंड करपी आसा तांणी केन्ना आयुश्यान साऊंडूच डिझायन करूंक ना किंवा साऊंडूच अशे तरेचे कॉन्ट्रॅक्ट घेवंक ना आनी त्या मनशाक समजा साऊंड करपाचो हांगासर जर कॉन्ट्रॅक्ट दिला जाल्यार केदी व्हडली चूक जाली आसतली फ्रॉम द सायड ऑफ PWD. आनी हे परत एकदां सांगता कारण हे
सगळे जी कामां आसा ती PWDन केल्या ना की कला अकॅडमीन डायरेक्टली केल्ली आसा. कला अकॅडमीन सजेशन दिल्ली की आमकां ही कामां केल्ली जाय म्हणून. सो अकाउंटेबल PWD हांगासर सद्या खातीर पळोवपाक शकता. सो एक गोष्ट आनी एक सांगली की 35% जे आमी पासिंग मार्क म्हणटा जाल्यार 35% सुद्दां म्हणजे पासिंग मार्क सुद्दां जावंक ना असो एक कमेंट टास्क फोर्सान दिल्लो आसा जो मेजर आसा. तशेंच हेज्या फुडें जी कामां जातली ती हॉनेस्टली जावपाक जाय आनी जातली हाजी हमी टास्क फोर्सान दिल्ली आसा. सो तांचो रिपोर्ट आफ्टर 10th जी मिटींग जातली ताज्या उपरांत दितले. पूण ताज्या फुडें एक गोश्ट आनी एक कला राखण मांडान एक लेटर दिल्लें आसा टू द चेअरमॅन ऑफ टास्क फोर्स कमिटी ऑन कला अकॅडमी. तांचे कांय बरे पॉयंट आसा. स्टेटस ऑफ कला अकॅडमी स्ट्रक्चर बिफोर रिपेर इन्क्लुडींग द रिपोर्ट्स ऑफ ऑथरायझेशन, डॉक्युमेंटेशन ऑफ मेंटेनन्स, तशेंच आयडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट, डिटेल ऑफ एनी टेक्निकल कमिटी स्क्रुटिनायझींग इन रिनोवेशन रिपोर्ट, अशे तरेचे रिपोर्ट. तातूंत तांच्यांनी टोटल 16 पॉयंट्स दिल्ले आसा आनी ह्या 16 पॉयंट्साचेर टास्क फोर्सान तांचे कडेन आन्सर दिवपाक जाय अशें एक रिपोर्ट दिल्ले आसात तांच्यांनी मागिल्ले आसा. क्लॅरिफिकेशन ऑन हू इश्यूड द वर्क ऑर्डर PWD ऑर अदर एजन्सी. आमकां जी म्हायती मेळटा त्या प्रमाण PWD हांच्यांनी हे जे रिपेर वर्काचें काम दिल्लें आसा. ना की इतले दीस जो बोवाळ जातालो की कला अकॅडमी किंवा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन येताले सगळे, पूण आतां हे सगळे चेंज जावन सगळे PWD, कारण PWDन हे सगळे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते दिल्ले. सो PWD नॉर्म्स जे आसा ते फॉलो केल्ले काय ना हो एक मेजर प्रश्न आसा. समजपाची गोष्ट आसा की जाका कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो एलिजिबल आशिल्लो PWDन दिताना की नाशिल्लो. आनी एक गजाल जी आतां 10 तारखेक जातली की हे कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर आनी एक रिव्यू मिटींग जातली आनी ताज्या उपरांत ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो स्पश्ट जावपाक लागतल्यो. सो फूल रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार इन ब्रीफ रिपोर्ट हो घेवन येतले. सो पळयत रावात मायगॉव नेटवर्क.